पणजे भाटल्यात काल 9 डिसेंबराक रातच्या सुमार 8:45 वरांचेर राम मंदिरा लागसारच्या बांदकाम चालू आशिल्ले इमारतीत जॉन ह्या कामगाराचो अरविंद तिवारी हाणें खून केलो. खून केले उपरांत दुबावितान थंयच्यान पळ काडलो. मात 2 वरांनी ताका धरपाक पुलिसांक यश आयले. चड म्हायती प्रमाण सोमारा राती अरविंद तिवारी आनी जॉन हांचे मदीं जेवणा वयल्यान झगडे पेटले. हेच तिडकीन अरविंद हाणें जॉनाचो धार आशिल्ल्या शस्त्रान गळो कापून खून केलो. हे विशीं कॉन्ट्रॅक्टर नजीर मुल्ला हांणी पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, उप अधीक्षक सुदेश नायक, निरीक्षक विजय कुमार चोडणकर, उपनिरीक्षक दीपेश शेटकर, हेड कॉन्स्टेबल नितीन गांवकर, कॉन्स्टेबल विकास नायक घडणूक सुवातेर पावले. पुरावे एकठांय करून फॉरेन्सिक टीमीचे मस्तीन पुलिसांनी 2 वरां भितर अरविंद तिवारी हाका अटक केली. ताचेर भारतीय न्याय संहिता 2023च्या कलम 103 खाला गुन्यांव दाखल केला. अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका. ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarbuy.com. तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात भांगरभूंय.